नवचेतना युवक संघाचे प्रेसिडेंट कृष्णा पालयेकर, त्याच पद्धतीन आमचे पंच मेंबर उषा नाईक, त्याचबरोबर आमचे झेडपी रंगनाथ कालशेकर काका, तसेच आमचे महादेव गवंडी आणि माझे मामा, तसेच आताचे सरपंच चांदेल गावचे तुळशीदास गाव, या सगळ्यांनी येऊन माझ्या चलयेचे कौतुक केल्याबद्दल हांव तेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि त्यांच्यात अशी ही आयज त्यांच्यानी जी हे दवरल्या तातूंत प्रत्येक भुरग्याक एक फुडें वचपाची आणि त्याच पद्दतीन एक कर्तृत्व घडोवपाची सुद्धा त्यांच्या हातून एक नवी हे जातली. हे एक येणे तेंचे म्हणजे त्या भुरग्याक एक उत्स्फूर्त देणे अशें आसतले. सो ही तेंच्या कार्यकरी बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता. आमचे पेडण्याची सुकन्या आणि आमचे पेडण्याचे रत्न एजवरी तुकाराम शेटये हाची बुद्धिबळ नॅशनल चॅम्पियनशिपाक निवड जाल्याबद्दल हांव समस्त पेडणेकारांच्या आणि समस्त गोंयकारांच्या वतीन तेजे खूब खूब अभिनंदन करता आणि खूप शुभेच्छा व्यक्त करता. खरेंच हे व्हेरी आमकां सगळ्यांक खूब अभिमानाची गोष्ट की आमच्या पेडण्याची ही सुकन्या बुद्धिबळ सारक्या खेळात प्राविण्य मेळोवन आयज गोंयचें प्रतिनिधित्व करता, गोंयाक रिप्रेझेंट करता. खरेंच एक पेडणेकार म्हणून आमकां खूब अभिमान दिसता की एवढ्याच्या म्हणजे इतल्या धाकट्या वयार ह्या भुरग्याक आपल्या हेचेर प्राविण्य मेळोवन आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करता. सो म्हणून खरेंच तेचें हांव कौतुक करता. तशें तेची मम्मी आई गौतमी आनी तेचो डॅडी एडवोकेट तुकाराम शेटये हांचें बी हांव खूब कौतुक अभिनंदन करता. कित्याक तर तेंच्या फाटल्यान तेंचे खूब परिश्रम आसा आपल्या भुरग्याक घडोवपाक आणि आयज खंय तरी तेंच्या परिश्रमांसून हे भुरगे आयज फुडें वयता. आनी आमकां खरोच खूब अभिमान दिसता ह्या गोश्टीचो की आमचो पेडणेकार आयज खंयच्या क्षेत्रांत कमी ना हें आमकां आयज बायन दाखोवन दिल्लें आसा. म्हणजे खंय क्षेत्र राजकारण म्हणा, समाजकारण म्हणा किंवा खेळ म्हणा किंवा क्रिडा म्हणा किंवा साहित्य वा आनी खंयच्या क्षेत्रांत आयज पेडणेकार खंयच फाटीं ना हें आमकां आयज आमच्या बायन दाखोवन दिल्लें आसा. म्हणून सगळ्या पेडणेकारांच्या वतीन म्हाका खरेंच खूब फील प्रावड जाता आयज की आमचे धाकटे बाय आयज पेडण्यासान गोंयाक रिप्रेझेंट करता, नॅशनल लेवलार खेळटा. म्हाका खूब तेज्या बद्दल आयज दिसता की ज्या तरेन ताणें आपलो आयज खेळ दाखयल्लो आसा तेचे नक्कीच आमकां सगळ्यांक खात्री आसा की ते आपल्या खेळाचें प्रभुत्व मेळोवन गोव्याक रिप्रेझेंट करता नक्कीच आपली ते बऱ्या तरेचे कामगिरी ते घडयतले, हातूंत कांयच दुबाव ना. हांव सगळ्या पेडणेकारांच्या आनी गोंयकारांच्या वतीन ताका खूब खूब ह्या चॅम्पियनशिपीक ऑल द बेस्ट म्हणटा, शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी म्हाका दिसता जशें म्हाज्यान म्हटलें ग्रँड मास्टर खेळोन आमचें नांव फुडें वचचें, तशें आमकां नक्कीच खात्री आसा की आमचे बाय हे त्या क्षेत्रांत नांव कमोवन गोंयचे आनी गोंयांतसून पयले ग्रँड मास्टर आसतले अशी देवाचे कडेन आमी सगळे प्रार्थना करता. तशेंच बाबा एक तुमकां प्रश्न आसा. आयज तुमी झेडपी म्हणा, सरपंच म्हणा, तुमी आयले आनी वीश केल्यात. खंय तरी स्थानीक जो आमदार आसा आयज पेडणेकारांक एक प्रावड मुवमेंट आसा. खंय तरी तांणी वीश करपाक जाय आशिल्लें किंवा कितें तरी तेणी आपल्या परीने ती कित्याक जायना. एक तुमी तुजो प्रश्न योग्य आसा. पळय आमी पळय सांगला पयलीं हें आमचे पेडण्याची सुकन्या पेडण्याची रत्न आनी आमी जे हांगासर येयल्या आमी कित्याक येयले, कित्याक आमी सगळे स्वाभिमानी आनी आमी जातीवंत पेडणेकार. सो आमकां पेडण्या प्रती खूब आदर आसा, पेडण्या प्रती आमकां खूब काळजी आसा. आनी पेडण्याक कितें बरें जावचें सगळ्यांचे आमचे विचार तेच आसा. आमी सगळे पेडण्या म्हणून काम करता कित्याक आमी ह्या भुमींतले भुमीपुत्र. सो प्रत्येक पेडण्याच्या प्रश्नाचेर आमकां कळकळ आसा कित्याक आमी हांगा जल्मल्या आनी हो गांव आमच्या नदरेन आमकां दवरला, ही भुमी आमकां राखून दवरल्या. सो भुमी बद्दल आमकां प्रेम आसा, आमकां आपुलकी आसा. म्हणून आमचें कशें आमच्या खंयच्या लोकांक जर बरें कार्य केलें तर तेचेर शाबासकी दिवची, ताका मोटिवेट करचें हें आमचें कर्तव्य आसा. तें आमी प्रामाणीकपणे करता. आमी आयज समाज क्षेत्रांत वावरता, राजकारण करतना सुद्दां आमचो एकूच ध्येय कितें आसा की राजकारण करतना आपल्या समाजाक तेजो फायदो जावचो, आमी समाजांतल्या प्रत्येक मनशाक खंय ना कितें एक आदार मेळचो आनी जे कितें सरकारच्यो योजना आसता ते बायल्या मनशां म्हणजे पावचे हो ध्येय घेवन आमी सगळे जाण काम करता. भुशण आमचो आसो, रंग आसो की हांव आसो, महादेव किंवा कृष्णा, आमचें कडेन एकूच ध्येय आनी उद्दिश्ट आसा की सामाजीक राजकीय काम करता आसतना आमच्या पेडणेकार भावा भयणीक वा कोणाक फायदो कसो जातलो हें पळोवन आमी काम करता. तुवें जसो म्हटलें आमदाराचें, आमदार नॉर्मली कशे आसा तुका खबर आहा, हे आमदार भायले येयल्ले आसल्या कारणान
तांकां आमच्या प्रती तसलें कांयच प्रेमय ना आनी कसली भावनाय ना. सो तांच्या एकूच फक्त कितें मिशन मनी मनी आनी कांय एक ना. ऐश्वर्या शेट्टी आयज पदकन बुद्धिबळ स्पर्धेत जिखलेली आसा. ही फक्त ल्हानपणापासून ताच्या आवयन आनी बापायन तुकाराम शेट्टी ॲडवोकेट तुकाराम शेट्टी आनी तेजी मिसेस शेट्टी हांच्या वतीन जे ल्हानच्या भुरग्याक बुद्धिबळ शिकोवन आयज खंय तरी आपलें नांव गोंया पुरतें न्हू आवट ऑफ स्टेट ओरिसा हांगा आतां नेक्स्ट एक दोन ते वचपाचें आहा. तेका म्हाज्या मनांतल्यान तेका शुभेच्छा. आयज जेन्ना ल्हान भुरगीं बुद्धिबळ खेळटात ती कितली चाणक्य आसतली की तेंच्या बुद्धीन तेका खबर आसतली. जेन्ना बुद्धिबळ खेळटा आसतना बुद्धीचो वापर कसो करप आनी कसो नेक्स्ट ऑपोजीट पार्टीक हारोवप ही मेन कसोटी आसता ल्हान भुरग्याची आनी ती बुद्धीची कसोटी आसता. त्या खातीर धाकटेशे पायक म्हाज्या मनांतल्यान तेका शुभेच्छा येता आनी तेणी फुडली वाटचाल आहा ती बरे तरेन व्हरपाची आनी गोंया परतीन आपल्या इंडिये परतीन आपलें नांव कमोवपाचें. नमस्कार. आयज खूब अभिमान दिसता की आयज आमचे बाय येजवरी तुकाराम शेटये हे आयज चेस नॅशनलाक आयज गोंयचे रिप्रेझेंटेशन नॅशनल लेवलाक करता. येजवरी शेटये बाय हे सेकंडान शिकता पूण खूब कमी वयान तेणें चेस ह्या खेळा भितर प्राविण्य मेळोवन आयज खूब व्हडल्या स्तराचेर आयज ते रिप्रेझेंट करता. म्हणून हांव समस्त पेडणेकारांच्या वतीन हांव येजवरी बायचें खूब खूब अभिनंदन करतलो. कारण एक सेकंडान शिकणारी एक चली आयज इतर बाकीच्या विद्यार्थ्यांक आयज प्रेरणा जावन आसा. कारण सेकंडान शिकून आयज ते चेस ह्या खेळा भितर आयज ते गोंयचे रिप्रेझेंटेशन नॅशनल लेवलाक करता ही खूब व्हडली गोश्ट आसा आनी एक पेडणेकार म्हणून तेजो आमकां खूब अभिमान आसा. जशें की ते ल्हान स्तराचेर सुद्दां तेणें खूब चेस टुर्नामेंटां पारितोशिकां पटकयल्लीं आसा आनी त्याच बरोबर विविध पारितोशिकां पटकावन आयज येजवरी बाय आयज गोंय रिप्रेझेंट करता. ताच्या खातीर हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करतलो आनी त्याच बरोबर ताच्या मम्मी पप्पाचें अभिनंदन करतलो. कारण तेज्या ह्या यशा फाटल्यान तेंची खूब मेहनत आसा. ती दीस रात ताच्या ह्या यशा खातीर ती वावरतात. ते बरे चेसा भितर तेणें प्राविण्य मेळोवन बरे गुण तेज्या भितर अंगीकारचे हाचे खातीर ताची मेहनत सुद्दां जी आसा ती खरोखरच उल्लेखनीय मेहनत आसा. ताच्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करतलो आनी एका भावी वाटचालीक हांव शुभेच्छा दितलो आनी तितलेंच मागतलो की ज्या वेळाचेर ते नॅशनलाक खेळटले त्या वेळाचेर गोंया खातीर एक वेगळ्या पद्दतीचें पदक हाडचें आनी म्हाका दिसता की ते पदक गोंया बरोबर आमच्या पेडणे तालुक्याची शान वाडयतले. कुमारी आमची लहान बाय येजवरी ॲडव्होकेट तुकाराम शेट्ये आणि ॲडव्होकेट गौतमी शेट्ये याची कन्या आज ही ग्रँड मास्टर गोव्याला बुद्धिबळ स्पर्धेत झालेली आहे आणि येणाऱ्या 1 ते 4 जून दरम्यान ओडिसा येथे राष्ट्रीय स्पर्धा बुद्धिबळ चेसची होणार आहे आणि या स्पर्धेसाठी गोव्याचा जो संघ आहे त्याचं नेतृत्व आमची पेडण्याची ही छोटी कन्या कुमारी येजवरी तुकाराम शेट्टी करत आहे. त्याबद्दल नवचेतना युवक संघाच्या वतीने आज इथं त्यांचा गौरव करण्याचा मानस आम्ही या ठिकाणी आखलेला आहे. आज या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून हरमलचे जिल्हा पंचायत सदस्य तथा समाजसेवक आमचे मित्र रंगनाथ भाई कलशावकर आहेत. आमचे दुसरे मित्र चांदेल हसापूरचे सरपंच आणि समाजसेवक तुळशीदास गावासाहेब. आमचे तिसरे मित्र गारगळचे माजी सरपंच तथा विद्यमान पंच सदस्य भूषण उर्फ भूषा नाईक आहे आणि या ठिकाणी नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालियेकर आहे आणि तसेच या कार्यक्रमाला या ठिकाणी येजवरीचे आई ॲडव्होकेट गौतमी शेट्ये या ठिकाणी आहे. या सर्वांचं मी नवचेतना युवक संघाच्या वतीनं स्वागत करतो आणि कुमार येजवरी बाईला भावी त्याच्या वाटचालीसाठी जी राष्ट्रीय स्पर्धा ओडिसा येथे होणार आहे या स्पर्धेला मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्याचं कौतुक करतो की लहान वयात त्याच्या आई वडिलांनी जे अथक परिश्रम घेतले आणि आमचं पेडण्याचं जे नाव उज्ज्वल केलं ते भविष्यात यापुढे राष्ट्रीय स्तरावर चमकेल अशी आशा या ठिकाणी व्यक्त करतो. खरें सांगपाचें म्हणल्यार सुरवात करतना हे सगळ्यांचे इंट्रोडक्शन बरें जाल्लें आसा. नवीन काय शब्दाची गरज ना. आमचे सगळे प्रतिनिधित्व करपी चांदेल हसापूरचे सरपंच आमचे बरोबर आसा. तशेंच आमचे धारगळचे माजी सरपंच तशेंच 5 मेंबर आमचे भूषण नाईक. तसोच आमचो नवचेतना युवक संघाचो अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पालेकर हेच्या सुपीक नदरेंतल्यान आनी आमचे आदरणीय अशे महादेव गवंडी हेंच्यांनी खंयचेंच काम फुडें व्हरपाचें जालें जाल्यार तेंच्यांनी सामकें हेरून सगळ्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाचें काम जर कोण करता जाल्यार हे नवचेतना युवक संघाचें करता. आनी त्याच बरोबर
आयज हेंच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार ह्या बायच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार तेंच्या घराण्यांतच बुद्धीबळाची परंपरा आसा. तेचो आजो म्हाजो मित्र प्रभाकर तुकाराम शेटये हो रिटायर्ड मिलिटरी मॅन. तेंच्यांनी पयलीं आमी दोगांयनी बरोबर ह्या चेस बुद्धीबळ खेळाक आमी दोगांय बरोबर खेळटाले. म्हाका खबर आसा ही बुद्धीबळ गेम अशी आसा की राजा महाराजांची गेम, जेंच्यांनी ह्या बुद्धीबळ गेमीचेर खुबशे अशे साम्राज्य जिंकलेलें आसा. अशी ही गेम, ही सादारण गेम न्हू, ही खरीच बुद्धीची गेम आसा. आनी आयज ती बुद्धीची गेम ह्या दुसरेच्या क्लासीन शिकपी भुरग्यांक जी आत्मसात केल्या आनी ते आतां फुडें वयता. तेणी खुबशे नांव आमच्या गोंयानय केल्ले आसा. आतां ते खंय आमच्या ओडिसा वयता. ह्या ओडिसाक सुद्दां तेणी नांव किर्ती करची आनी आमचे पेडण्याचेंच न्हू तर गोंयाचें नांव वयर हाडचें अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. आनी ते करतले इतलें आमकां गॅरंटी आसा. कारण हे सगळी जी संस्कृताय आसा ती तेच्या रक्तानच आसा अशें म्हणल्यार वावगे रावचें ना. आनी ते करपाक लागून हांव व्हड्या मना काळजेंतल्यान ताका शुभेच्छा दिता, तेचें अभिनंदन करता. कित्याक तेणी हे सगळें आत्मसात केल्लें आसा. तेणी अथक प्रयत्नान ते गेमीचें कितें आसा पळय तें घेतलेलें आसा. आमकां खबर आसा आमी ती गेम म्हणजे अक्षरशः आपली बुद्धी जी आसता ती तापता, गरम जाता तकली. ते गेम सोंपल्या उपरांत तूं रिलॅक्स जाता. अदरवायज ते मूव जेन्ना चिंतताय तूं तेन्ना खरेंच अक्षरशः तुजी तकली खंय तरी वेगळ्याच हेतून आसता. म्हणजे ते मूव खंयच्यान कशें करप, फुडल्याचो मूव कितें आसतलो, हे सगळें तेणी आत्मसात केलां. आनी ताकाच लागून ते आयज खंय तरी वयले हेका पावला आनी गोंयाचें नांव तेणी करचें आनी तेचे कडल्यान हें सगळें घडचें इतलें मागता. आनी ताका परत एकदां शुभेच्छा दिता, तेचें अभिनंदनय करता. आनी तेणी आतां जेन्ना ते ओडिसासून येतले तेन्ना तेच्या हातीन एक पदक आसतलें आनी आमचे गोंयाची मान उंच करून येतले इतकीच म्हाका गॅरंटी आसा. आनी ते करतले. तेका परत शुभेच्छा दिता आनी म्हाका नमस्कार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.